नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरान साहिल नारोलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। दाबोळे विमानतळार ड्युटेक आशिल्लो CISFचो स्टाफ ऑन ड्युटी सोंपलो तो मध्य प्रदेशाचो आनी सध्या शांतीनगरांत रावपी 55 वर्सां पिरायेचो नथुराम म्हणून कळटा। ताका हॉस्पिटलांत मरण आयिल्ल्याचें डिक्लेअर केलें। दाबोळे एअरपोर्ट पुलिसांनी अनैसर्गिक मरणाची केस नोंद केल्या। नमस्कार सगळ्यांक। सद्याक आमी गोंयचे दाबोळे एअरपोर्टाचेर आसा आनी सद्याक आमकां एक दुखद इन्सिडंट पळोवन आयिल्लो आसा। ह्या दाबोळे एअरपोर्टाची जी CISF आसा तातूंतलो काल एक स्टाफ ऑन ड्युटी मरण पावलो अशी न्यूज आमकां मेळिल्ली आसा। जे आमकां सद्याक प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ताचें नांव आसा नथुराम आनी तो अरावंड 55 वर्सांचो आसा आनी सद्याक तो शांतीनगर रावतालो पूण मूळ रहिवासी तो मध्य प्रदेशचो। ही घटना काल 10:30 सुमार घडली आनी ताका जेन्ना चिखली हॉस्पिटलांत मेळ्ळो ही वॉज नॉट डिक्लेअर्ड डेड। सद्याक तरी दाबोळी पुलीस जे आसा तांच्यांनी एक अननॅचरल डेथ ही केस रजिस्टर केल्ली आसा अंडर सेक्शन 174 CRPC। फुडलो तपास चालू आसा पूण जे आमकां सुत्रा कडेन पळोवन येता की ही जी घटना घडली तेन्ना तो CISF कडेन ड्युटीर आसलो। थोडे लोक म्हणटा की तो टॉयलेटीन गेल्ले कडेन टॉयलेटीन पडिल्लो मेळ्ळो पूण ताका सद्याक चिखली हॉस्पिटलांत व्हरतकच थंय तो ही वॉज डिक्लेअर्ड गॉट डेड। सद्याक तरी बॉडी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत प्रिजर्वेशनाक दवरल्या आनी पोस्टमॉर्टम जावपाचें आसा। ताचे मागीर पळोवन येतलें तें एक्झॅक्ट रिजन ऑफ हिज डेथ। आनी सद्याक फुडलो तपास चालू आसा। दाबोळे एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचो PI अरुण बाकरे इज कॅरिंग आउट फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। पणजे हवेची क्वॉलिटी तपासूंक कायमस्वरुपी रियल टायम एअर एम्बियन्स क्वॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम उबारात म्हूण पणजेकारांची हायकोर्टान याचिका। वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या सुवातींचेर हवेची क्वॉलिटी तपासूंक जाय। तशेंच शारांत इन्फ्रा कामा वेळार धुल्ल्या प्रदुशणाचेर नियंत्रणाक मेकॅनिझमूय जाय म्हूण याचिकेंत नमूद। 26 मार्चाक सुनावणी। In view of pollution caused by ongoing Panji Smart City project, some Panji residents have filed petitions before the High Court. Petitioner Piyush Panchal and others in their petition filed before the High Court has pleaded to direct the authorities to install the air monitoring stations across Panji city to monitor the air quality. The petitioners have pleaded that due to this ongoing Smart City project, the air quality has deteriorated and it is causing health problems to the residents of Panji. The High Court has listed this matter for hearing on Tuesday. Mukesh Kumar for Prudent. ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाईचे डबल इंजिन पुस्तकाचे प्रकाशन। पुस्तक रूपांत गोंयचे लोकसभा वेंचणुकेचो पुराय इतिहास लोकांमेरेन पावचो म्हणून यत्न। गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकारांची प्रतिक्रिया। पुस्तकांत खंय पक्षपात ना। आणि तातूंत 1963 टू टील नाव 60 वर्सांचो हो गोंयच्या राजकारणाचो प्रवास तातूंतलो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा। हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागिल्लो ना। ताणें सामको निपक्षपातीपणान जे कितें गोंयांत त्या वेळाचेर परिस्थिती आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली आफ्टर स्टेट उड जाता कितें जालें आनी आज कशें आसा पूण हाचेर ताणें इत्थंभूत तो इतिहास तो सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयलो आसा। ही संदेशाची एक्टिविस्ट ESO आनी खूब कामां केली ताणें। पण जेन्ना तूं पुस्तक बरयता कितें बरयता तेन्ना तूं निपक्षान बरयता तटस्थ रावन बरयता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाची खूब गरज आशिल्ली। एक हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट कसो आसा कशी परिस्थिती आशिल्ली तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सांत आयले पण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला। म्हाका सगळ्यांकून बरें आवडलें ते आय वूड टर्म इट एज ब्रिलियंट द यूज ऑफ सी सिडल while writing Alvaro Anton Colaço's name to show his closeness to the Portuguese was really brilliant. I have to appreciate that. Just brilliant. I have not given my opinions in the book. Rather than journalism, maybe I have done just reporting, nothing more than that. And एक journalist म्हणून जे opinion दिवपा जाय
तशे तरेचे ओपिनियन ते सटल पद्दतीन येता. यू हॅव टू रीड बिटवीन दी लायन्स आनी तातूंतल्यान घेवपाचें. बट मेनली इट इज इन्फॉर्मेटिव्ह, कारण इन्फॉर्मेशनच इतलें हें आशिल्लें. आनी दुसरो एक म्हजो एक्सपिरियन्स आसा आफ्टर अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स. पुस्तक जितलें व्हडलें तितली लोक कमी घेतात. एसटींक आरक्षण मेळोवंक दिवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाक आरजीचो तेंको मेळ्ळेन सरकाराक शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरचें पडटलें. सरकार आनी विरोधी पक्ष आरजीक भितात. दक्षिण गोंयचो आरजी उमेदवार रॉबर्ट परेराचो दावो. एसटी फुडारी रुपेश म्हणटा रॉबर्ट राजकारणा खातीर मुद्दो वापरता. आंदोलनाक खंय सगळ्या पक्षांचो तेंको. जरी तर ह्या रिजर्वेशन पर जाल्ले आमकां तुमी ब्लॅक एंड व्हायट आहा तें दाखोवचें. आज मेरेन खंयचे हेजेर जावंक ना, खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी रिजर्वेशन चोवंक ना. दरवेळीचे तेंचो एज्युकेशन आसलें आमी तांकां काणकोणी फूल 100% तांकां टायम दिला आनी आमचो सपोर्ट आसलो म्हण इतले मुखार पावला. त्या कारणाक लागून ते रिम्युनिकेशन पासून घेवन ते पावले, ताबडतोब पावले सीएम पासून. आज कोण तेचे कोणी कोण आसूं कोणी भिरांट आज ही आसप म्हळ्यार प्लॅटफॉर्मार ही भिरांट आसताय गव्हर्मेंटाक जावं ती ऑपोजिशनाक कोण जावं ते. आरजी एसटी आरक्षण मुद्द्याचो राजकारणा खातीर वापर करता. एसटी फुडारी रुपेश वेळीपाचो आरोप. आज पॉलिटिकल मॅजिक घेवपाक शकता न्ही. तो मोर्चा तेणी तो स्टंट केला न्ही. तेंचो तो MLA विरेश बोरकर तो फगळ तो मायलेज घेवपाचो स्टंट केला. ह्या मोर्चाक सगळ्या पार्टीचो सपोर्ट आसलो. सगळे पार्टी हे आसले आमच्या काँग्रेसीन सपोर्ट केला, मागीर गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट केला, मागीर आपान सपोर्ट केला. सगळे पार्टी सपोर्ट आसा. इवन आमचे कडेन जेन्ना बीजेपीचे लोक आमचे हेतून सामील आसा. आमचे आंदोलनात आमी करता इवन बीजेपीचे लोक सामील आसा. रॉबर्ट परेरा आरजीपीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट हाणें जो स्टेटमेंट केला की ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजीसी सपोर्ट टू मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब गव्हर्मेंट वॉज फोर्स टू टेक डेलिगेशन टू दिल्ली. हो स्टेटमेंट फक्त मायलेज घेवपा खातीर. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आजूय उमेदवार जाहीर करिना म्हूण एनसीपी फुडारी जुजे फिलिप डिसोजा बेजार. काँग्रेसी कडच्यान सुशेगाद प्रक्रिया चल्ल्या. माणिकराव ठाकरे आयलो, सर्वपक्षीय बसका जाली, मात फुडें कांयच जाल्लें ना. जुजे फिलिप उलयलो. सगळे पार्टी एकठांय येयल्या आनी पार्टी एकठांय येवन ते कॅन्डिडेट घालूंक हें केलां, पूण आयज पासून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ना. तेजेर आयज सगळें बंद उरलेलें आहा. सो तुमी ओके आसा की काँग्रेस इतलो स्लो प्रोसेस करता तेजेर? नो, लो प्रोसेस करता तोय आमकां बरो दिसना. एक्चुअली कितें आसता, कितेंय जाता जाल्यार बेगीन जावपा जाय आनी हें तर बेगीन तर जाल्लें जाल्यार सगळ्याक बरें पडटलें. पूण स्लो आहा. Let's see, wait and watch. But you are supporting there for the election. Support it. Let's election declare down the candidate. Election जाले declare. Candidate declare down the and सगळे. Of course, आमी इंडिया अलायन्साच्या बरोबर हा. हेजेर हा. आमी तो कोण आमचो काँग्रेसाचो अमित पाटकर न्हू. त्याचो काँग्रेस ठाकरे माणिकराव ठाकरे येवन गेलो. आमी सगळे ऑल पार्टीज आमी एकठांय जाले, मेवले, मिटींग घेयली अँड नथींग इज आउटकम ऑफ अशें कांय ना. सो तुमी एज अ पार्टी इंडिया अलायन्स म्हणून सपोर्ट करतले काय कॅन्डिडेट कोण सपोर्ट करतले? सी कितें आसता, आतां कॅन्डिडेटूय पळोवपाचोय आसता, कळ्ळें न्हू तुका. सो हेजेर तर बरें करून तर सगळें जालें जाल्यार सगळें स्मूथ चलतलें, ना जाल्यार जावपा ना न्हू. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आयज किंवा फाल्यां कळीत हुमकळ्ळा. फाल्यां चड करून जाहीर जावे. बायल उमेदवारा वेल्यान हुमकळ्ळें. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाळोडे म्हणटा उमेदवार केंद्रीय समिती जाहीर करतली. बाकीचे राज्यांतल्या उमेदवाराची प्रक्रिया चल्ल्या. अबकी बार 400 पारची प्रक्रियेंत उमेदवारांक कळाव. उमेदवार कोणूय, कमळ खंय म्हत्वाचें. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आज फाल्यां करीत हुमकळ्ळा. मंगळारा जाहीर जावंक शकता. बायल उमेदवारा वेल्यान हुमकळ्ळा. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा उमेदवार कोणूय आसूं आमीच जिखता. जे सदोदीत भारतीय जनता पार्टी सदोदीत कशें आसा की आमचे सिंबॉल जो आसा तो कमळ, तो आमचो उमेदवार आसा. त्यामुळे नारी दितले काय मेल दितले त्याच्या जो उमेदवार दितलो तो उमेदवार. दोन्ही सीट जे आसात ते भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर, लोकांच्या आशिर्वादाचेर बहुमतान आमी निवडून येतले ते हांव तुमकां ठामपणान सांगता.
उमेदवार कोणी असू दी, नारी असू दी किंवा मेल असू दी, पण भारतीय जनता पार्टीचो सिंबॉल जो आसा तो कमळ आसा. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो कमळ आसा. वेळ अजिबात नाही. कोणी म्हटलं वेळ करता? वेळ करतच नाही ना. कारण कसं आहे, प्रॉब्लेम काय आहे की त्यांना ते काल होतं वेस्ट बेंगॉल आणि बिहार ही मोठी राज्य आहेत आणि त्यामुळे जे जे छोटे छोटे राज्यांचे राहिलेले आहेत आज किंवा उद्या होईल, 100% होईल. कारण कसं आहे की आपल्याला पूर्ण माहित आहे, कारण आम्हाला माहित आहे की आमचे उमेदवार कोण, आमचा उमेदवार कमळ, आणि त्यामुळे आज दिला आणि उद्या दिला. आता काम काय थांबलंय का? नाही ना. आज मुख्यमंत्री परवा होते 3 मतदारसंघात, म्हणजे पूर्णपणे आम्ही दक्षिण गोव्याचे 14 मतदारसंघामध्ये जाहीर सभा पूर्ण झाल्या. त्यामुळे सगळीकडे वातावरण आहे, सगळे आम्ही काम करतोय, त्यामुळे प्रश्नच येत नाही उमेदवार कधी होईल. वेळ 2 दिवसात. भारतीय जनता पार्टीला जो उमेदवार केंद्र देईल त्याच्या पाठीमागे ठामपणे राहू आणि भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्याने निवडून येऊ, एवढं पण मी तुम्हाला सांगतो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रमोद सावंताची मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां. राजकीय मळाचेर ताचे 3 रिकॉर्ड. सेगीत 5 वर्सां पुराय करपी प्रदेश बीजेपीचो पयलो मुख्यमंत्री. गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत 5 वर्सां पुराय करपी पयलोच. गोंय मुक्ती उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां वयर काम करपी 5वो दिगंबर कामतान 3 टर्म पुराय केले. मात दिसाच्या हिशोबान 5 वर्सां ना. खासा रिपोर्ट. 19 मार्च 2019 दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून पयले फावट शपथ घेतली. आज ताका मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय जातात. सलग 5 वर्सां मुख्यमंत्री पदार आसपी गोंय भाजपातले ते पयले मुख्यमंत्री. अशेच आनीक 2 रिकॉर्ड राजकीय मळार तेणी केल्यात, ते कितें ते पळयात. जून 2023 शेगीत चड कार्यकाळ मुख्यमंत्री पद सांबाळपी गोंयच्या भाजपा मुख्यमंत्र्यां मदीं दोतोर प्रमोद सावंतान आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराक फाटीं घालो. पर्रीकार गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण 8 वर्सां मायज आशिल्लो, मात तो शेगीत 4 वर्सां 101 दिसूच मुख्यमंत्री जालो. प्रमोद सावंतान 2019 ते आतां मेरेन 5 वर्सां पुराय करतना पर्रीकाराचो रिकॉर्ड मोडलो. असो रिकॉर्ड करपी गोंय भाजपाचो तो पयलोच मुख्यमंत्री. आयज मेरेन गोंयांत भाजपाक सरकार चलोवपाक 15 वर्सां आनी 107 दीस मेळ्ळे. भाजपान आतां मेरेन 15 वर्सां 107 दीस सत्ता पळयल्या. 15 वर्सांत 3 मुख्यमंत्री भाजपान गोंयांक दिले. मनोहर पर्रीकार 4 फावट मुख्यमंत्री, सगळे मेळून 8 वर्सां 101 दीस मुख्यमंत्री. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 फावट मुख्यमंत्री, 2 वर्सां 123 दीस पदार. प्रमोद सावंत शेगीत 2 फावट मुख्यमंत्री, शेगीत 5 वर्सां पुराय. पर्रीकाराचो 2000 ते 2005 कार्यकाळ 4 वर्सां 101 दिसांचो आशिल्लो. प्रमोद सावंत 2019 ते 29 जून मेरेन 4 वर्सां 102 दीस मुख्यमंत्री. 19 मार्च 2024 दिसा म्हणल्यार आयज प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय. शेगीत 5 वर्सां मुख्यमंत्री पदार रावपी तो गोंय भाजपाचो पयलोच मुख्यमंत्री. गोंय मुक्त जायत सावन आयज मेरेन गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पयले. दयानंद बांदोडकार 2 फावट 9 वर्सां 101 दीस. शशिकला काकोडकार 2 फावट मुख्यमंत्री, 5 वर्सां 258 दीस. प्रताप सिंग राणे 7 फावट 15 वर्सां 321 दीस. चर्चिल आलेमांव 1 फावट 18 दीस. लुईस बार्बोस 1 फावट मुख्यमंत्री 244 दीस. रवी नाईक 2 फावट 2 वर्सां 119 दीस, तातूंतले 1 फावट फकत 6 दीस. दोतोर विल्फ्रेड डिसोजा 3 फावट 223 दीस. लुईझीन फालेर 2 फावट मुख्यमंत्री 245 दीस. फ्रांसीस सार्दीन 1 फावट मुख्यमंत्री 334 दीस. मनोहर पर्रीकार 4 फावट मुख्यमंत्री 8 वर्सां 348 दीस. दिगंबर कामत 1 फावट मुख्यमंत्री 4 वर्सां 274 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 फावट 2 वर्सां 123 दीस. प्रमोद सावंत 2 फावट 5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ चालू आसा. घटक राज्य जावच्या पयलीं बांदोडकार आनी शशिकला उपरांत प्रतापसिंह राणे हे तिनूय मुख्यमंत्री शेगीत 5 वर्सां मायज मुख्यमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य जाले उपरांत गोंयांत पयले 11 मुख्यमंत्री केन्नाच शेगीत 5 वर्सां पुराय करपाक शकले ना. प्रमोद सावंत घटक राज्यात शेगीत 5 वर्सां पुराय करपी पयलोच मुख्यमंत्री. गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत दिगंबर कामत फूल टर्म पुराय करपी एकलोच मुख्यमंत्री. मात वेंचणूक बेगीन घेतिल्ल्यान तो फकत 4 वर्सां 274 दिसूच मुख्यमंत्री जालो. टेक्निकली दिसांच्या हिशोबान 5 वर्सां पुराय जालीच ना. प्रमोद सावंताचे रिकॉर्ड इतल्यार सोंपना. 1963 सावन आतां मेरेन 61 वर्सांत गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पयले. तातूंत सगळो कार्यकाळ धरून 5 वर्सां मायज पुराय करपी 4 जाण आशिल्ले.
बांदोडकार, शशिकला, प्रतापसिंह राणे आणि मनोहर पर्रीकारान 5 वर्सां मायज मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळां. प्रमोद सावंतान 5 वर्सां मायज पुराय करून ताच्या बरोबर पावपाचो मान जोडलो. गोंयच्या इतिहासात 5 वर्सां मायज पुराय करपी दोतोर सावंत 5वो मुख्यमंत्री. गोंयच्या राजकारणात सगळ्यांत चड म्हणजे 15 वर्सां मायज मुख्यमंत्री पदार असले ते प्रतापसिंह राणे. त्यांचो रिकॉर्ड मोडप तशें कठीणूच. पण दोतोर प्रमोद सावंतार रोखडोच ह्याच टर्माक रिकॉर्ड मोडपाक मेळटा तो शशिकला ताईंचो 5 वर्सां 258 दिसांचो. तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकाराचो 8 वर्सां 346 दिसांचो आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांचो 9 वर्सां 111 दिसांचो रिकॉर्ड जर ते मोडटले जाल्यार ताका आनी एक टर्माची गरज लागतली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार राणा, अलौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. पर्रीकारा उपरांत काँग्रेस आमदाराक घेवन बीजेपी गोंयांत उरूं शकता ह्या 5 वर्सांत मुख्यमंत्री सावंतान सिद्ध केलें. विजयाचो थोमणो. आपाचो वेंजी म्हणटा म्हादईचे मुख्यमंत्री जाय तशें काम करूना. आरजीपीचो विरेश म्हणटा बेकारी वाडल्या. काँग्रेसीचो कौठणकार म्हणटा कितें केलां ताचेर बीजेपीन आत्मचिंतन करचें. प्रमोद सावंताची मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय जाल्या. पर्रीकारा उपरांत काँग्रेसीचे आमदार घेवन बीजेपी टिकोवंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान सिद्ध केले. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो थोमणो. आनी एक ताणें दाखोवन दिलें की मनोहर पर्रीकाराचे शिवाय बीजेपी जिती उरूंक शकता गोंयांत आनी ती काँग्रेसवाल्यांक घेवन जिती उरूंक शकता. सो काँग्रेसीचे प्रिडॉमिनंट कॅबिनेट आदलें घेवन दिगंबर कामतीचे आनी दिगंबर कामतीक पसून घेवन 12th मॅन दवरून कसो सरकार चलूंक शकता हें प्रमोद सावंतान दाखयल्लें आहा. आपाचो वेंजी म्हणटा म्हादय विशीं मुख्यमंत्र्यान जाय तशें काम करूंक ना. म्हादया इश्यू जो हो तेगे सरकारान आनी तेणें हो म्हादय इश्यू जस्टिफाय करपा जाय आशिल्लो. आरजीचो विरेश म्हणटा गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या. गोंयांत 31,000 कोटीचें रीण. पयला आसतले 5 वर्सांनी जे गोंयची निराशा जाल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आयज बेकारी इतली वाडलेली आसा की प्रत्येक घराघरांनी तुमकां दिसता आसतलें बेकार आसा आनी हो जो टक्केवारी आसा म्हणल्यार आख्खे इंडियेन पयले नंबराचेर पावले आसा. तातूंत पयला 31,000 करोडाचो जो रीण आसा हो गोंयकारांचेर आसा. काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार म्हणटा भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आत्मचिंतन करचें. जे मनीस भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचेर 2012 सत्तेक आयिल्ले ते लोक आज तेच सगळे भ्रष्ट लोकांक घेवन आज सरकार चलयता. हो हे 5 वर्साच्या काळाची तांची रिसीट आसा. म्हाका दिसता आमी आनी ताचेर कांय उलोवपाची गरज ना. तांच्यांनी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा घातकी पातकीक घेवन केल्ले सरकार भायल्या गोंयांत सेफ ना. गेल्ली 5 वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंताचें जे सरकार आसा तें म्हाका दिसता घातकी आनी पातकीक घेवन केल्लें सरकार. आज लॉ एंड ऑर्डर जे पळय नारी शक्तीचे जे उलयतात आज वुमन इज अनसेफ इन गोवा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसाळ्यांत म्हादयचें उदक कळसा प्रकल्पांत वचूंक जाय म्हूण कर्नाटकी चाल. कणकुंबीत उदक परते वचूंक वाट केल्या. म्हादयची केस कोर्टान चल्ल्या. तेवटेन कर्नाटकाचो दोळ्यां आड उदक व्हरूंक वेगवेगळ्यो चोर वाट्यो करपाच्यो उपद्रव चालूच. एक्टिविस्टांनी सांगल्यार सरकाराक कळपाचें. म्हादय एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकराचो नवो एक्सपोजे. कणकुंबी हांगासर जे कळसाचें काम पुराय केल्लेलें आसा त्या कामाच्या संदर्भान पावसाच्या पयलीं हांगासलें उदक जें आसा हें उदक परतें ह्या जो कळसा प्रकल्पाचें काम केल्लेलें आसा त्या अर्दान वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगासर वेवस्था केल्लेली आसा. इतले दीस जे काम बंद आसलेलें तें काम परतें कर्नाटकान सुरू केल्लेलें आसा. आतां ह्या संदर्भान हें काम कित्याक लागून केल्लेलें आसा तें हांगासर सांगपा खातीर कोणूच ना. कारण हें काम करपी जी यंत्रणा आसा ती कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादीत जे आसा तेंचे कोणूच पदाधिकारी तेंच्या कार्यालयान उपस्थित ना. पूण सद्या हांवें जेन्ना ह्या कणकुंबी हांगासर भेट दिली तेन्ना एकंदर हें चित्र म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. आनी हो जो तेंच्यांनी कालवो सदृश्य जे खोदकाम केल्लेलें आसा तेचे वयल्यान कळटा की पावसाचें उदक जें आसा तें व्हडा प्रमाणान कळसा प्रकल्पाच्या अंतर्गत वचून ते मलप्रभेच्या पात्रान वचूंक जाय म्हणून कर्नाटकान ही सगळी नाटकां केल्लेली आसा. हांव कणकुंबी आयज जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका हें चित्र दिसलें. हो पुराय वाठार जो आसा हो राखीव जंगल क्षेत्र आसा आनी अशा राखीव जंगल क्षेत्रान अशा प्रकारचें काम करप हें पुराय बेकायदेशीर आसा. तेच्या खातीर आवश्यक जे परवाने आसा ते अजून मेरेन कर्नाटकाक मेळोंक ना. पूण कर्नाटकान
एकंदर ह्या राखीव जंगल क्षेत्रान हे खोदकाम जे आसा हे केल्लेलें आसा. एकंदर आमी ह्या वाठारान पळयल्यार लक्षात येता की हांगासली जी झाडां झोपां आसा ती पुराय तरेन नश्ट केल्लेली आसा आनी एकंदर हे खोदकाम जे आसा ते तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. पोस्टल बॅलेटा वयल्यान प्रत्येक वेंचणुकेक जावपी बोवाळाचे फाटभुंयेर आतां पोस्टल वोटींग सेंटर उबारपाचो निर्णय जाला. गोंयच्या मुखेल वेंचणुकी अधिकाऱ्यान ते विशीं सर्वपक्षीय बसका घेतल्या. पोस्टल वोटींग सेंटर 5 माया पयलीं मतदानाची प्रक्रिया पुराय करतले. थंय पक्षांचे पोलिंग एजंटूय आसतले. उमेदवारांक खर्चाची मर्यादा 75 लाख रुपया. पोस्टल वोटींग सेंटर्स जे आयडेंटिफाय करतले म्हाका दिसता आरो ऑफिसांनी जंय पोलिंग बूथ असो आसता तसोच थंय बूथ जातले आनी जे पोस्टल बॅलेट करतात गव्हर्मेंट सर्वंट एबसेंटी वोटर्स हांकां थंय वचून वोट करचे पडटले आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीचे पोलिंग एजंट्स आसतले. वीच इज अ व्हेरी गुड स्टेप. हें जावपाक जाय आशिल्लें 2022 पयलीं जाल्यार आज वेगळें चित्र आसपाचें सरकारूय हांगा वेगळो आसपाचो. तीन कॅटेगरीज आहात. एक ते डिसेबिलिटीज आसता नाजाल्यार एक ड्युटीर आसता नाजाल्यार एक ते इलेक्शन ड्युटी नाजाल्यार आनी खंयच्या ऑफिसांनी आसता तांकां ते फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केला आनी त्या सेंटरारी आमचो पार्टीचो मनीस एजंट नाजाल्यार कोण आसता पळय ताका वचपाक मेळटा तशें प्रोविजन केलेलें आसा. अजय थंय वोटींग जावं थंयच्या बॉक्सान घालून तशें तेंच्यांनी केलां. डिटेल गायडलायन्स तेंच्यांनी शेअर करून अजून सर्क्युलर ते सगळें शेअर करतले. ते मातशें हेजे एक्सपेंडिचराचेर कन्फर्म कर. 75 lakhs पर कॉन्स्टिट्युएन्सी पर कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा तशें पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75. How this will function and how we will inform them in advance also through RO, like where it will be there and on what date, which date, what facilities we will provide. So there will be new center specially for the ballot. Yes, specially. So the center is still not confirmed. No, it will be later on. So Yeah. T-1 we have to finish all those tasks regarding the postal ballot. T-1 means up to 5th month. Okay. So this will be the issue taken by our RO. So we have shown them the presentation and they are fully satisfied with it. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.